नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावडेकर सविस्तर खबरां आनी हेडलायन्स। टायगर सेन्ससाचो बोवाळ पश्चिम घाट गोंयांत गळटी 2018 सावन 157 वाघ गायब शेजारचे 80 दांडेली वाडले गोंयचेर प्रश्नचिन्ह एक्टिविस्टांची PMO मेरेन वचपाची तयारी। नेत्रावळी अभयारण्यात सोडिल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक ट्रॅक करून ताचो कॉरिडॉर पळोवंक जाय। राना मंत्री म्हणटा गव्या गांवांनी येता ते अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवूं नाशिल्ल्यान। वाडटे कोविडाच्या फाटभुंयेर GMC दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांनी मॉक ड्रिलां। आरोग्य मंत्री म्हणटा व्यवस्था जाग्यार केंद्राचे निर्देश पाळटात लोकांनी सादूर रावचे भिवपाची गरज ना। बीजेपीचे मिशन साउथ गोवा गृहमंत्री अमित शहाची 16 एप्रिलाक फोंडे वाठारांत जाहीर सभा। बीजेपीची कोर कमिटी लागली तयारेक। साखळे फोंडे वेंचणुकोय अजेंडाचेर। साखळे तानावडे फोंड्या तेंडुलकार इन्चार्ज। दक्षिण गोंयचो लोकसभा सीट जिखूंक जाय तितली मतां आसात। गॅप भरून काडलो माविन हेडॉन नवे आयिल्ले कोणाचे तरी सीटार बसतलेच। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर माविनाचें शिना। बजेट व्यवस्थीत चालीक पावलां। सगळ्या खात्यांच्या सचिवां बरोबर बसका। म्हयन्याच्या पयल्या सोमारा मुख्यमंत्र्याची बसका। येणावळ स्किमी रीण व्यवस्थापनाचेर नजर। काणकोणा शेळ्या अपघातांत एकलो पोलीस कॉन्स्टेबल गेलो। मोटार आनी नुस्त्याच्या कंटेनराचो अपघात। हणजूण पोलीस स्टेशनाचो आनी 3 स्टाफ GMC क्रिटिकल। रेल्वेचे बेकायदेशीर धंदे बंद करूंक दीस रात नजर दवरूंक सांगले आसतना हे धंदे कशे चलतात? हायकोर्टान DGP गुजरायलो ऑफिसरांचेर एक्शन कितें घेतल्या मागलो रिपोर्ट। आयुर्वेद होमिओपॅथी दोतोरांनी वेलनेस टुरिझमांत लक्ष घालचें। रशियन जर्मन ही सेंटरां गोंयांत चलयतात। गोंयकार कित्याक फाटीं? मुख्यमंत्र्याचो संवसारीक होमिओपॅथी दिसा उलो। टायगर सेन्ससान गोंयांत बोवाळ। वाघांचो आंकडो सरासरी वाडटा मात गोंय धरून पश्चिम घाटांत वाघांक गळटी। 2018 981 आशिल्ले 2022 824 पावले। 157 वाघ गायब जाले। जबाबदार कोण? पर्यावरण एक्टिविस्ट म्हणटात लोकवस्ती आनी वाघांचो संघर्ष। मुख्यमंत्र्याक दुख्ख आनी खंत। राना मंत्री विश्वजीत म्हणटा फक्त वाघच न्ही वाघाची फूडचेनय सांबाळूं जाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन काल मैसूरात टायगर सेन्सस डेटा रिलीज केलो। तातूंत पश्चिम घाट आनी गोंयांत वाघां खातीर असुरक्षीत अधिवास एक्सपोज जाला। वाघाचो आंकडो सरासरी वाडटा मात गोंय धरून पश्चिम घाटार तो पडटा म्हूण रिपोर्टांत स्पश्ट। 2018 981 वाघ आशिल्ले ते 2022 824 पावले। 157 वाघ सोंपले। पर्यावरण एक्टिविस्टांचे बोट सरळ रानवटी जीव विभागाचेर। राना खाते जबाबदारेक फेल। म्हादय अभयारण्यात जवळजवळ 5 वाघांची निगरूणरित्या हत्या जाली। हेचे वयल्यान स्पश्ट जाता की हांगा वाघाचे संरक्षण करपा खातीर जो वन्यजीव विभाग आसा तो जबाबदारीन जापसालदारकेन काम करिना आनी हे काम करिनासल्या कारणानूच आयज वाघांची परिस्थिती जी आसा ती बिकट जाल्लेली आसा। नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीच्या सुचोवण्यांची दखल घेतिल्ली जाल्यार आज हो दीस येवचो नाशिल्लो। गोंयांत करंजळ जाल्यार ताच्या समोर कर्नाटकात आसा विरोंजळ। ते काळी वेग्र क्षेत्र। शेजारचे 80 दांडेली अभयारण्यांनी वाघाचो आंकडो वाडटा। कित्याक काय विचारल्यार ही जाप। त्या परिसरात जे रान खाते आसा हे रान खाते बऱ्या पद्धतीन काम करता आणि त्यांचे सरकार आसा ते आडमेळे निर्माण करिना। तातूंत सरकाराचो राना हक्क कायदो अतिक्रमणां दिसान दीस वाडत आसात।
तो आता प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयाक बरोवपाचे तयारेत. देशाचे प्रधानमंत्री आसा तांकां एकंदर हांगासर म्हादय अभयारण्यान जी अराजकता निर्माण जाल्लेली आसा त्या संदर्भात हांव बरयतालो. कारण हांगासर कशें जाल्लें आसा की डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आसा, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आसात, पूण ज्या पद्दतीन तांकां काम करपाक स्वातंत्र्य मेळपाक जाय तें स्वातंत्र्य मेळ्ळें ना. आणि अतिक्रमणां जी आसा ही अतिक्रमणां इतली वाडत चल्लेली आसा की तेचेर अजिबात नियंत्रण ना. 2009 ते 2019 मजगती गोंयांत 5 वाघ मारल्यात. तांचे कांयच जाल्ले ना. मुख्यमंत्र्याक खंय खंत, तो दूख उक्तायता. 5 वाघ मेल्यात ताचो खंय सेन्ससाचेर परिणाम जाला. फाटले इन्सिडंट ताका लागून म्हाकाय खंत दुख्ख आहा आनी रुटीन त्या खातीर बाकी जे कितें वाडपाक जाय म्हणून जे कितें करपाक जातली म्हणजे आमी तयारी आहा सरकाराची. राना मंत्र्याच्या मतदारसंघात अभयारण्या दाट. फक्त वाघूच न्ही, तांची फूड चेनूय खंय सांबाळूंक जाय. फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लान जाय म्हूण मंत्री उलोवन दाखयता. इफ देर इज नो फूड चेन ते सारकें डेव्हलप जावंक ना जाल्यार तुजो वायल्ड लायफ त्या तरेन जावचें ना न्ही. आयज तुमी पळया, आयज सारकें जर परिस्थिती आशिल्ली वायल्ड लायफ सँच्युरीन, आयज बिबटे पॅन्थर गांवांत कित्याक शिरता. 1,40,000 स्क्वेअर मीटर जमनीचो हो पश्चिम घाट. एकूण 6 राज्यां, 12 टायगर रिझर्व्स, 20 राष्ट्रीय उद्यानां आनी 68 वन्यजीव अभयारण्यां. तातूंत वाघ मात सध्या 824च. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. नेत्रावळी अभयारण्यात सोडिल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक ट्रॅक करून ताच्या कॉरिडॉराचो आवाठ पळोवपाची गरज आसा. टुरिजम अट्रॅक्शन करतले जाल्यार हें करचें पडटलें म्हूण राना मंत्री विश्वजीत राणे खोतोड्या 70 मेडिकल कॅम्पाक गेल्ले कडेन उलयलो. बोंडला वाघ हाडून करतले कितें काय म्हूण ताचो प्रस्न. अधिकाऱ्यांचें लक्ष नाशिल्ल्यान खंय गवे गांवांनी पावतात. कांय दिसां फाटीं बाळी धरिल्ल्या ब्लॅक पॅन्थराक नेत्रावळी सोडला. ताका ट्रॅक करपाची गरज आसा म्हूण राना मंत्री विश्वजीत खोतोड्या 70 मेडिकल कॅम्पाक गेल्ले कडेन उलयलो. आयज आमी वयता, आमी कर्नाटकान वयता, आमी फोटो काडपाक ब्लॅक पॅन्थराचे. ब्लॅक पॅन्थर गावलो आमकां बाली हांगा कोणाच्या गांवांत वयताना, आनी तो गांवांत वचून कुत्रे बित्रे सगळे उखलून व्हरतालो थंय. आनी मागीर ताका आतां पयर वचून नेत्रावळी आमी सोडला. आयज ताका आतां आमकां ट्रॅक करपाची गरज आसा. ट्रॅक करपाची गरजूच आसा कारण आमकां ह्या तरेचे ट्युरिजम आकर्शीत करपाक आमकां लक्ष दिवचें पडटा. तेजे कॉरिडॉर कसो आसता, तो खंयचे दिशेन भोंवता, खंय भोंवता, खंय तेजे ओवरऑल हे आसता इंटरॅक्शन चड जाता तेजे. पूण हे सगळे गोश्टी लक्षांत घेवन आमकां वेगळ्या तरेन लोकांची सेवा करपाची गरज आसा. बोंडला वाघ हाडून करतले कितें, ताकाच त्रास. ताका खंय जाय तसो थंय अधिवास ना. फाल्यां कोणी सांगलें वाघ हाड आनी दवर बोंडला म्हणून हांव हाडूंक शकना. ते वाघ हाडून करतलो कितें? त्या वाघाक त्या तरेचे एन्क्लोजर जाय, त्या सगळे गोश्टी फेसिलिटीज जाय. नाल्यार बेश्टे ताका हाडून हांगा आमकां एक त्रास ताका त्रास करपाची इच्छा ना. रानवटी गवे गांवांनी पावतात ते खंय फाटलीं 5-10 वर्सां जालीं अधिकाऱ्यांनी लक्षूच दिवंक नाशिल्ल्यान. आयज तुमी म्हणटा की गव रेडे येता. गव रेडे कित्याक येता? कित्याक कोण तरी ऑफिसरान गेले 5-10 वर्सां लक्ष घालूंक ना. जे खंय तांकां योग्य तरेचे खाद्य गावंक जाय ते थंय वचून झाडां लायल्या म्हणून ओपन स्पेस म्हणटा ते कांयच उरोंक ना. आयज सर्वे जर केल्यार हे सगळ्या गोश्टीक लक्ष घालचें पडटा की कशें कितें आमकां फुडें वचूंक जाय. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. वाडट्या कोविडाच्या फाटभुंयेर राष्ट्रीय पावड्यार तशेंच GMC आनी दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांनी कोविडाचें मॉक ड्रील. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान दिल्ले सगळे दिशानिर्देश पाळटात. गोंयांत भिवपा सारकी परिस्थिती ना. जिनोम सिक्वेन्सिंग प्रक्रियाय चल्ल्या. आदलो अणभव आसा परिस्थिती कंट्रोलांत. लोकांनी स्वता जावन सादूर रावचे. मंत्री म्हणटा वेगळ्या गायडलायनीची गोंयांत गरज ना. आता जिनोम सिक्वेन्सिंग आमचं चालू ॲक्टिवेट करायचं चाललेलं आहे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये. आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी जिनोम सिक्वेन्सिंग आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे जिनोम सिक्वेन्सिंगवर भर द्या. म्हणजे रँडम सॅम्पल्स घेऊन त्यावर लक्ष ठेवायचं की बाबा व्हेरियंट कोणचा चालू आहे आणि व्हेरियंटमध्ये काय म्युटेशन होतं काय. म्हणजे प्रत्येक राज्यामध्ये आम्ही जर मॉनिटर केलं तर आम्ही योग्य तऱ्हेचं इन्फॉर्मेशन आम्ही केंद्राकडे पोहोचू शकतो. आज मॉकड्रिल केलं, काय अपडेट्स आहेत? काय नाही, आमचं सगळं बरं आहे. आज आम्हाला सांगितलं होतं ऑलरेडी मॉकड्रिल आमची झालेली आहे आणि आज आमच्याकडे सोयीसुविधा सगळ्या जागेवर ठेवल्या. म्हणजे वी आर रेडी विथ एव्हरीथिंग. पण सध्याची परिस्थिती अंडर कंट्रोल. गाईडलाईन्स वगैरे काही जारी गाईडलाईन्स दिलेत ऑलरेडी. गाईडलाईन्स आम्ही फॉलो करतो. मास्क वापरा वगैरे असं काय कंपल्सरी काय सांगितलं. पण लोकांनी आपलं आता मी जर कोविड वॉर्डमध्ये गेलो तर मास्क घालायला पाहिजे. मला कोणी सांगायची गरज नाही. हे सगळ्या गोष्टी आम्हाला हे करायला पाहिजे. मॅक्झिमम आम्ही आमच्या लेवलवर लोकांना अनुभव आहे. लोकांनी स्वतः प्रिकॉशन घ्यायची गरज आहे.
देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 5,878, ॲक्टिव्ह केशी 35,199, जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 12 जाण सोंपल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपी लोकसभेच्या प्रचाराचो नाल्ल फोडटा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाची 16 एप्रिलाक फोंड्या वाठारांत जाहीर सभा. उपरांत दक्षिण गोंयांत बसका. बीजेपीची कोर कमिटी तयारेक लागली. सांखळे आनी फोंड्या पालिका वेंचणुके विशीं बसकेत चर्चा जाल्या. खासदार तेंडुलकार फोंडेचो, प्रदेश अध्यक्ष तानावडे सांखळेचो इन्चार्ज. होम मिनिस्टर सेंट्रलांतले अमित शाहजी ते गोंयान लोकसभा प्रवासाच्या निमित्तान येवपाचे आसात आनी त्यामुळे तांची जाहीर सभा आनी थंयचे प्रमुख कार्यकर्त्यां बरोबर बैठक अशे 2 कार्यक्रम करपाक ते 16 तारखेर येतले आनी आमी टेंटेटिव्ह फोंडा हांगासर जाहीर सभा घेवप अशें थारायलां. फायनल एक्झॅक्ट हें जावना, 2-3 जागे आमी मोस्टली फर्मागुडी, पण फर्मागुडी प्लस शिरोडा बायपास अशे 2-3 जागे आमी पळयतात. आमची जे टीम आसा लोकसभा सांसद प्रवास म्हणून एक हें आसा दक्षिण गोंया भितर, त्या संदर्भात थंय वचून तेंच्या बरोबर मिटींग जातली, तांची कमिटी घेवन आमदार वगैरे सगळे आनी पार्टीची कोर टीम. राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर हे आमचे पार्टी म्हणून फोंडा म्युन्सिपालिटी भितर लक्ष दितले आनी सांखळी मतदारसंघाची जी म्युन्सिपालिटी आसा तेचेर हांव स्वता त्या म्युन्सिपालिटीच्या हातून पार्टी म्हणून लक्ष घालतलो. गोंयच्या बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणुकेची जबाबदारी दिल्या. राजकारण वेगळें आनी म्हादयचो इशू वेगळो. म्हादय कडेन कसलीच तडजोड ना, तानावडे उलयलो. भारतीय जनता पार्टी नॅशनल पार्टी आसा. एक राज्याची निवडणूक जेन्ना जाता तेन्ना दुसऱ्या राज्यांतले कार्यकर्ते मदत करपाक वता. जेन्ना आमची निवडणूक आशिल्ली त्या वेळाचेर पूर्णपणे कर्नाटकाचे कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले. त्यामुळे हें करतले म्हणजे आमी खंय तरी म्हादयचेर कॉम्प्रोमायज अजिबात करचे ना. अजुनूय हांव म्हणटा पूर्णपणे जें लिगल बॅटल झगडूंक जाय तें पूर्णपणे झगडटले. उत्तर गोंयचो राज्यमंत्री खासदार तळ्यात मळ्यात. पक्ष दिता ती जबाबदारी घेवपाची तयारी. आपूण इतली वर्सां जिखत आयला म्हूण भाऊ आपली केस पुटअप करता. तुम्ही असतले म्हजी तयारी आसा. बस आमी म्हणतो ना, आमी डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी. उद्या सांगितलं आणखी दुसरी जबाबदारी दिली किंवा नाही जबाबदारी दिली त्याच्यात फरक आम्हाला काही पडणार नाही. आणि ते पार्टी लिडरशिप पार्लमेंटरी रिपोर्ट ती समिती आहे ते ठरवतो. आम्ही मी सुद्धा म्हणू शकत नाही. नवीन जबाबदारी देतील की आहे ती सीट कंटिन्यू करायला? आता ते त्यांचं बघूया ना काय. नाही हे आत्ता प्रत्येकाला वाटतं. आता मी हां काय या नॉर्मली सिटिंग आलं ना आलं ना एक्झॅक्टली. आणि हे कंटिन्युअस आपण जिंकलो आहोत ना, त्याचं प्रस्तुत. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुकळकार. दक्षिण गोंयचो लोकसभा सीट जिखूंक जाय तितली मतां आमचे कडेन आसात. गॅप आशिल्लो तो 8 आमदारां बरोबर आयिल्ल्या लोकां खातीर भल्ला. ज्येश्ठ मंत्री माविनाची हेड ऑन जाप. हे खेप दक्षिण गोंय जिखूंक आमी चड वावुरतात. नवे आयिल्ले कोणाच्या तरी सिटाचेर बसतलेच. हें खंय जावंकूच जाय. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर माविनाचें शिनाल. आज तुमकां दिसता एज अ सिनियर मिनिस्टर इन द गव्हर्मेंट की रिशफल जावचें कॅबिनेट गरज आसा, पॉलिटिकली गरज आसा, कारण लोकसभेची इलेक्शन फक्त 1 वर्स पयस आहा. गरज आसा. एकदा भितर सरले काय ते कोणाचे सिटार ते येवन बसतले सांगपा जायना न्हू. हो हे सीट आपल्या फावो अशें जातलेच. मातशें जावपा जाय, पॉलिटिकली जावपाकूय जाय. भितर एक लोकसभा सीट जाचेर म्हाका दिसता केंद्राचें लक्ष भरपूर आसा. जाका लागून ही मिटींगय त्या दृश्टींतल्यान जाता अमित शहाजींची. ते म्हळ्यार दक्षिण गोंयचे. आनी एक दक्षिण गोंयच्या एका सिटाचेर प्रचंड फोकस आहा. द सीट्स दॅट बीजेपी हॅज आयडेंटिफायड अक्रॉस द नेशन which they did not win last time but they want to win this time. South Goa is one such seat. ह्या खेपेक तुमकां प्रॉस्पेक्ट्स कशे दिसतात साऊथ गोंया भितर आनी कित्या खातीर? आतां आमच्या गोंयान आमी दक्षिण गोंयान जिखूना, एक ल्हान मार्जिनान जिखूना. हे खेपे 100% आमी जिखता. पूण हे खेपे कितें वी डोंट बिलीव इन टेकिंग चान्सीस म्हणून एक्स्ट्रा काम करता. व्हेरी कम्फर्टेबल थिंग इन साऊथ. येस. आनी शक्यच ना म्हूण कशें हांव सांगता. आतां तुमी सांगलां तशें मातशें रिवायंड करता. 8 जाण येयले म्हणटच ते 8य कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकूय आमचे बरोबर येयले न्हू. व्हडले कॉन्फिडन्स म्हाका लोकांचेर आसा जे तेंचे बरोबर आमचे कडेन संपर्कान येयल्ले आसा आनी येयत आसा.
ही संख्या कमी यू आर जावपाक सेइंग दॅट्स अ सायझेबल एडिशन. दॅट इज अ सायझेबल एडिशन. हे जे -8,000 के ल्हान मायनस जाल्ले ते इमिडिएटली तो गॅप ऑलरेडी फिल्ड अप जालो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. बजेट व्यवस्थित चालीक लावपाचे नजरेन रिव्ह्यू सुरू. मुख्यमंत्र्यान सगळ्या खात्यांच्या सचिवांची बसका घेतली. म्हयन्याच्या पयल्या सोमारा मुख्यमंत्री रिव्ह्यू घेतलो. निमाण्या सोमारा मुख्य सचिव रिव्ह्यू घेतलो. येणावळ वाडोवन सगळ्यो स्किमी लोकां मेरेन पावोवपाचेर फोकस. मुख्यमंत्री म्हणटा फाटल्या वर्सा येणावळ वाडल्या, रीण मर्यादीत दवरलां. बजट की हर एक अनाउंसमेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो देखनी चाहिए. समय मर्यादा थारावन बजेट चालीक लावपाचेर सरकाराचो फोकस. दर म्हयन्याक पयल्या सोमारा मुख्यमंत्री अंदूच्या बजेटाच्यो स्किमी धरून हेर गजालींचो नियाळ घेतलो. निमाण्या सोमारा मुख्य सचिव रिव्ह्यू घेतलो. सगळ्या खात्यांच्या सचिवा बरोबर सकाळी बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. दर म्हयन्याक पयल्या मंडे तांचो रिव्ह्यू घेतलो आणि दर महिन्याच्या शेवटच्या मंडे सेक्रेटरी त्यांचो रिव्ह्यू, CS त्यांचो रिव्ह्यू घेतलो. जेणे करून एव्हरी मंथ आमकां बजेटाचो स्टेटस खंय पर्यंत पावल्या, कितले पर्यंत पावल्या, सगळे म्हणजे नॉट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द बजेट म्हणटा आसतना नॉट ओन्ली द बजेटरी स्किम्स जाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पयली ह्यो आमच्या लक्षांत येतल्यो. आणि ताकाच लागून ही फावटी स्ट्रिक्टली बजेट इम्प्लिमेंटेशन इन म्हणजे फायनान्शियल पार्ट आणि रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव्हली कशे फुडें वचपाचे हे आमी ठरयलां. सरकारान फाटल्या वर्सा वेगवेगळ्यो स्किमी चालीक लायल्यात. फाटल्या वर्सा येणावळ 30% वाडल्या. येणावळ खात्यान 600 कोटींची मोख दवरिल्ली 900 कोटी जोडले. GST 25% वाडला. फाटले फावटीचे रेव्हेन्यू टार्गेट जी आसा पळय न्ही ही 30% म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट 600 कोटी आशिल्ले 900 कोटी रुपया आयले. GSTन 800 कोटी आशिल्ले आमी 1000 कोटीचे पावले. तो सेम टार्गेट हे फावटी तांकां 25%, 35% कशे वाडटले. फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगता PWDन आमी 40% लोकांक ऑफ म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट उदक दिता. तरी सुद्दां रेव्हेन्यू आमी 40 कोटीन आनीक वाडयलो. 165 कोटींतल्यान 215 कोटीचेर आमी पावले. हो सेम टार्गेट तांकां रेव्हेन्यूच्या बाबतींतूय दिल्लो आसा. रेव्हेन्यू कलेक्शन करपाक लास्ट टाइम भशेन चड लोन कमी लोन जातले. ऑफकोर्स ताज्या पेक्षा कमी जातले ओनूचे लोन जे आसा म्हाका खात्री आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा फाटल्या वर्सा रीण मर्यादीत दवरूंक सरकाराक येस आयले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. काणकोणा शेळ्या एक्सिडेंटांत एकलो पोलीस कॉन्स्टेबल सोंपलो. 4 व्हिलर आनी नुस्त्याच्या कंटेनराचो एक्सिडेंट. गाडयेंत हणजूण पोलीस स्टेशनाचे एकूण 5 पोलीस स्टाफ आशिल्ले. सोंपलो तो PC राकेश विर्नोडकार. 3 जाण क्रिटिकल, एकलो जखमी आसा. तांकां GMCत शिफ्ट केल्यात. फातोडेर तिनाची गजाल. काणकोणा शेळ्या एक्सिडेंटान एकलो पुलीस कॉन्स्टेबल सोंपलो. गाडयेन अंजून पुलीस स्टेशनाचे 5 पुलीस स्टाफ खंय देवदर्शनाक गेल्ले. सगळे ऑफ ड्युटी. शेळ्या तांची गाडी आनी नुस्त्याच्या कंटेनराचो एक्सिडेंट. सगळ्यांक GMCन शिफ्ट केले. एकलो पुलीस कॉन्स्टेबल राकेश विर्नोडकार GMCन पावता म्हणसर सोंपलो. कालिदास शेटे, कृष्णा पालयेकर, प्रितेश मांद्रेकर आनी होमगार्ड राजेश पाटेकराक GMCन शिफ्ट केला. चौगांचेरूय उपचार चालू आसात. शेळी काणकोण हांगा राती म्हळ्यार फातोडे सकाळ फुडें 3:30 सुमार एक एक्सिडेंट जाला. एक कंटेनर आनी एक कार हेंचे भितर. ही कार जी आसा ते गोंयची भुरगे हांगा देवदर्शना खातीर येयल्ले कर्नाटकांत ते थंयच्यान परतून येताले आनी हो कंटेनर जो आसा ह्या वटच्यान येतालो. तेंचे भितर टक्कर जाली आनी तितून भितर जे 5 जाण कारी भितर आशिल्ले तितून एकलो आशिल्लो ताका चड सिरियस म्हणून बांबोळी येयल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजींत. थंय ताका एक्सपायर्ड जाल्लो आसा. दुसरो आनी एक जो ड्रायव्हर आशिल्लो कारीचो तोय सिरियसली इंजर्ड जाल्लो आसा. तेजेर उपचार चालू आसा. हो एक्सिडेंट नेमको कसो जालो हेचो अजून प्राथमीक अंदाज काडपाक डिफिकल्ट जाता. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.
मेर्शे सर्कला कडेन बायपासार हीट अँड रन केशींत आरोपीक पोन्ने गोंय पुलिसांनी उखल्लो. मेर्शे रस्त्या कडेन चलून वतले 39 वर्सांचे मनोज शशीधरन म्हणटा ताका धपको दिवन मोटारीच्यो फुज्यो जाल्ल्यो. 8 एप्रिलाची गजाल. शशीधरन सोंपलो. ओल्ड गोवा पुलिसेन CCTV फुटेजी वेल्यान दाबोळे वर्णापुरीच्या नागनेश बंदी म्हणटा त्या ड्रायव्हराक उखल्लो. रेवेचे बेकायदेशीर धंदे बंद करूंक दीस रात नजर दवरूंक सांगल्या आसतना गरज पडल्यार पुलीस स्टाफ नेमूंक सांगला आसतनाय असले धंदे कशे चलतात. हायकोर्टान DGPक उजरायलो. बेकायदेशीर रेंव काडटा त्या वाठारांनी थंयच्या ऑफिसरांचेर कितें डिपार्टमेंटल एक्शन घेतल्या वा घेवपाच्या आसात ती स्पश्ट करची म्हूण DGPक ऑर्डर. DGP is directed to file an affidavit as to what steps are being taken and what steps have been taken, how the sand mining has increased in some areas despite there was a 24 hours vigilance ordered, and if anybody is responsible or any lapse has occurred by any person, so all those have to be stated by an affidavit. Some sporadic incidents do occur, there is no doubt about it. 5 or 6 are reported and action is being taken. So therefore the court is inclined to stop it to the extent of 100%. NIO सर्वे रिपोर्टाच्या आधाराचेर शापोरा न्हंयत कायदेशीर रेंव काडून EC दिल्ली, मात NGTन स्टे केली म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला. In fact, in respect of one stretch of river, there is already an EC that is obtained. But the very same people who are now saying that there is illegal sand mining going on, those people have gone to NGT and they are challenging those ECs also. And there is some interim order also that is made there. As a result of which that legal sand mining also doesn't happen. हायकोर्टान केस 18 एप्रिलाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सोनसड्यावेली सगळी लिगसी वेस्ट खंय क्लियर. कोयराचे प्रक्रिया करून RDFच्या आदारान वापरूंक मेळटा अशें इंधनांत तो कन्वर्ट केला. RDFचो विलो लावंक सिमेंट कंपनी बरोबर कबलात केल्या. कंत्राटदार कंपनीची हायकोर्टात जाप. सोनसड्यार दिसाक 25-30 टन कोयर येता. ताचो विलो लावंक एक्शन प्लान करात म्हणून आतां हायकोर्टाची नवी ऑर्डर. आयुर्वेद होमिओपॅथी दोतोरांनी वेलनेस टुरिजमांत लक्ष घालचें. मुख्यमंत्री संवसारीक होमिओपॅथी दिसाक उलयलो. रशियन जर्मन कोस्टल बेल्टांत ही सेंटरां चलयतात जाल्यार गोंयकार कित्याक फाटीं काय म्हूण ताचो प्रस्न. कोविडा उपरांत लोक खंय आयुर्वेद होमिओपॅथी कडेन वळा. फक्त प्रॅक्टीस करून चलचें ना, वेवसायीक स्तरार ताचो विकतो प्रचार प्रसार जावचो पडटलो. त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की वेलनेस टुरिजमांत जो येदो व्हडलो स्कोप आज गोंयांत एवेलेबल आसा तो आमी जर ग्रॅब केलो ना जाल्यार कोण तरी दुसरो करतलो. कोण तरी रशियन जर्मन येवन ही सेंटर कोस्टल बेल्टांत चलयतात. थोड्या जाणां कडेन रिकग्नेशन आसा, थोड्या जाणां कडेन रिकग्नेशन ना. पण आमचो कोणूच प्रॅक्टिशनर्स आपूण रिकग्नायज सेंटर हे सुरू करतलो म्हणून फुडें येना. सरकार वेलनेस टुरिझम सेंटराक तेको दिवंक तयार आसा. गोंयान 5 स्टार हॉटेलांकूय टाय अप करपाची सरकाराची तयारी. आयुर्वेद आमी प्रॅक्टीस करून उपयोग ना, आयुर्वेद आमी सेल करपाक जाय. होमिओपॅथी फक्त प्रॅक्टीस करून जावचें ना, होमिओपॅथी सेल करची पडटली. देन ओन्ली इट वील वर्क. नाल्यार हांव कोण तरी म्हाजे कडेन येतात म्हणून पळयत रावलो जाल्यार जावचें ना. यू कॅन स्टार्ट वीथ अ वेलनेस टुरिझम सेंटर इन कोलॅबोरेशन वीथ so many 5-star hotels are there, 3-star hotels are there. You can start your own also. The government is ready to support. Post-COVID, लोक are more concentrated. म्हणजे चडांत चड लोकांक इंटिग्रेटेड प्रॅक्टीस नॅचरोपॅथी कडेन लोक वचपाक लागिल्ले आसा, आयुर्वेदा कडेन लोक वचपाक लागलेले आसा, होमिओपॅथी कडेन लोक वचपाक लागलेले आसा. एक होमिओपॅथी दोतोर गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण हेर राज्यांचे दोतोर खंय दोतोर प्रमोद सावंताक अभिमानान पळयतात. म्हाका खूब बरें दिसता कारण कितलेशेच प्रॅक्टिशनर्स हांव जेन्ना पुराय देशभर, कारण बींग आयुर्वेदीक डॉक्टर्स असल्या कारणान हांव खंयच्याय स्टेटींत गेलो ऑल आयुष डॉक्टर्स आर कमिंग टू मीट मी. दे ऑल्सो फील प्राऊड आमच्यातलो कोण तरी मुख्यमंत्री आसा म्हणून. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार.
बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.